मायनिंग विरोधात मुळगावचे लोक परत एक फावट संघटीत झाल्यात। गांव काबार जातलो जाल्यार आमकां मायनिंग नाका, मायनिंग लिजांतल्यान गांव भायर काडात अशी मागणी आयतारा जाल्ले जाहीर बसकेत फुडें आयली। गांवकार वाड्यावयले श्री केळबाई देवीच्या देवळांत जाल्ले हे सभेक पंचायत मंडळा सयत कोमुनिदाद देवस्थान आनी हेर ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। सभेक बायलां सयत जाणट्या नेण्ट्यांनी गर्दी केल्ली। कंपनीचे विश्वास करू नका। जेन्ना ही घरां आमची दाखयना, तांकां एसी मेळपा जाय म्हणून तेंच्यांनी घरां दाखोवना, देवळां दाखोवना। आमच्या देवस्थानाचो केळबाई देवस्थानाचो जो पायलोच फॉर्म जालो 1935 आनी मायन केन्ना सुरू जाली 1941। मुळगांव गांववाड्यार एक शाळा आसा, ती कितलीशीच वर्सां बंद आहा म्हणून TIA रिपोर्टान दाखयता। तेका तेंकोन आमचे केळबाईचे आयले व्हडले 1930 देवूळ पायलोच फॉर्म जाले 1935 ते देखीक टेक्टले आसा, ते तुम्ही TIA रिपोर्टान दाखयना, ते कितें तरी तुमची षडयंत्र आसा आनी हे सगळं गडगडीत दिसता। ह्या खातीर आमकां जे आसा सगळ्यांनी लढत दिवपाची गरज आसा। हांव तुमच्या कडेन हात जोडून विनंती करता, गांवच्या अस्तित्वा खातीर आमी सगळे जाण एकी कडेन येवया। जर आमच्या फुडल्या भुरग्यांचे फ्युचर आसा, फुडली जी आमची पिढी आसा, ते पिढयेक मुळगांव म्हणजे कितें हें कळोंक जाय जाल्यार आमी सगळे जाण एकी कडेन येवया, हो लढत दिवया। ह्या फुडलीची मिटींग जातली, ही आमी आतां मुळगांव पुरती दवरल्या, ह्या फुडलीची मिटींग जातली, ही शिरगांव, मुळगांव, लामगांव, मयां, पिळगांव ह्या सगळ्यांची